दिसा उपरांत तुमकां येवकार. झूमिन फोटोग्राफी क्लबान गोंयांत नॅशनल फोटोग्राफी सर्त आयोजीत केल्ली, तशेंच फोटवांचें प्रदर्शनूय आसलें. ह्या वेळार GSIDCचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. झूमिन फोटोग्राफर्स क्लब आनी कला अकादमी आर्ट गॅलरीन फोटोग्राफीचें एक्झिबिशन दवरलां. फोटोग्राफी म्हणजे एक आर्टच, खंय तरी एक कला. फोटो घेवपाचे पसून कसो घेवपाचो, लायट कितली आसता, भरपूर तातूंत वता. आनी म्हाका दिसता म्हणून हांवूय एक फोटोग्राफर. आय एम जस्ट एमेच्युअर फोटोग्राफर. म्हणून खंय तरी एक बरें दिसता, खंय तरी एक जिवनांतलो क्षण खंय तरी कॅप्चर करप आनी तो फ्युचराक पोस्टेरिटी खातीर दवरप. एक अत्यंत बरी गोश्ट. आयज आमी धिरुभाई रजनीचे पसून 1948, 1950चे फोटोग्राफ्स पळयता. इनफॅक्ट हांवें म्हणिल्लें वता ताजी एक सेल्फी पसून थंय आसा 1915 घेतिल्ली. म्हाका दिसता परहॅप्स वन ऑफ द फर्स्ट सेल्फीज डेफिनेटली, इफ नॉट इन इंडिया एटलिस्ट इन गोवा. आनी म्हणून म्हाका दिसता फोटोग्राफी हॅज टू बी नर्चर्ड इन स्कूल्स, कॉलेजीस. म्हाका एक दुसरी एक वेगळी अल्टरनेट आर्ट म्हणून हाजे कडेन पळोवपाक शकता. The Zoomin Photographers Club, we have started here in Goa and we are affiliated to the Federation of Indian Photography. That is the national body, the only national photographers body here in India. So with their recognition, we had conducted a national photography contest, and these are the display of the winners pictures, like gold medal, bronze medal, silver medal, certificate of merit. All these pictures have been displayed here. Plus, we thought we will honor the senior most person here in Goa who is very active in photography since his earlier days. So we displayed his picture from the time he had taken. It started maybe much earlier than 1950 also. And plus we have our members gallery pictures which are ready to hang and for sale also. How many days this exhibition? This is for 3 days. My picture, award-winning picture. This was shot in Bharatpur, Rajasthan. This is an early morning shot. Sun rising and birds just feeding on water and other worms. So it's basically a habitat showing picture of Bharatpur.